घेऊया घेऊन आयल्या चिटचटियात रोस्मिताय राखूया. चिटचॅट तियात ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. इश्टानो साबार कलाकारांक तुमी भेटल्या. आयज हांगासर जो खेळ तियात जावचो आसा तो जावन आसा एंटनी दी अंबाजी. जायतीं वर्सां सावन ते आतां मेरेन तुमच्या मेरेन तो खेळ दवरीत आयला. सो आयज आमी मेळोया ताच्या पोंगडांक आनी जाणून घेवया खेळ तियात्रा विशीं अदीक माहिती. चला तर. इश्टानो आमचे सांगात आसा एंटनी दी अंबाजी जो वर्सा वरस खेळ तियात्र तुमचे नोदरेक हाडटा. ह्याय वर्सा तो आपल्या कॉलेगात पार्टी घेवन आयलेलो आसा. तर भासाभास करुया आनी जाणून घेवया ताच्या खेळाच्या पार्टींनी कसली मॅसेज तो लोकांक दिवंक सोदता पळय तो. एंटनी दी अंबाजी पुलीस सद्याक येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. हे पावटी तूं खेळ तियात्र घेवन आयला म्हणटकूच तुज्या खेळ तियात्र पार्टीची नांवां. तुमचे पयले पार्टीचें नांव तुमचें सदांच बरें जावं. ह्यो तिनी म्हजे हेळाच्यो पार्ट्यो. एवरी इयर तूं हेडाची पार्टी घेवन येता. कितलीं वर्सां जालीं? आतां 17 वर्सां जालीं. 17 वर्सां म्हणटूच लोकांनी तुका उपोट उमेद दिला. जशें परी आतां आमी ऑडियन्सान आसली तेन्ना म्हणलें ओपनिंग पळोवपाक लोक तुजो आशेन रावता. जाल्यार तुजो ओपनिंग सदांच वेगळो कित्याक तूं चिंता? ना तें कितें मुगे म्हाका बरो ओपनिंग लोकांक मातशें पयलीं उमेद दाखोवपा जाय. म्हणजे कितें उठ्ठो जाय. हां सदां ओपनिंग मुगेलो सदां उठ्ठो म्हणजे लोकांक म्हाका बेजार येवपा जायना. ते भाशेन मुगे सदां मुगे एक हें आहा तकल्यांत तशेंच मुगेलें म्हणजे आनी कांत पासून उठ्ठी जावपा जाय. ते भाशेन सेट आनी सेट म्हण तुका म्हळ्यार म्हाका अशें करून तियात्र अकॅडमीन तुमकां हे पार्ट भरपूर आदार दिल्लो आसा. म्हणटकूच तुमकां तुमी ताचो कसो लाभ काडला आनी कसो फायदो? हे पाटीक आमकां ते पडे तेणी आमकां स्टार्ट केल्लें आमचो गेल्या त्या वर्सा सावन बाबा आमचो एंटनी बार्बोजा. खरेंच थँक्यू म्हणटा ताका हांव कित्याक ताणें एक बरें पावल मारलें. सो आमकां सगल्यांक एक उमेदीची खबर ती हेडाच्या डायरेक्टराक म्हणजे आमकां फायदो आहा. कळ्ळें न्हू. कंपिटिशन केल्या न्हू ना 9 जाणांक 10 जाणांक मेळटालें कंपिटिशनाक. सो ते पाटी हांव उलयलें मिटींग केली आनी म्हणलें आमकां नाका आमकां हेडा पार्ट्यो दी. आतां एकल्याक 2 पार्ट्यो दिल्यो. 2 कडेन दिल्यो आनी तेणें म्हणजे आतां ते आमकां तो फायदो एक 50,000 सुमार ते मेळटाय आमकां. आनी ही पाटी सेम वन तशें 50,000 म्हणजे हे पाटी आमकां 2-3 जालो तेंगे जावना. डायरेक्टर सुबेज जाले ताका लागून हे पाटी तेणी 2 पड्यो सगल्यांक म्हणजे आमकां एक बेनिफीट तशें बस. साश्टी सायडीच्यान जायते हेड जाता पूण एक तुमकां संदी मेवल्या नॉर्थ सायडीच्यानूय दाखोवपाक. कितली उमेद आयली तुका नॉर्थान? अरे म्हाका पयलीं आमचे सावथांक जाताले. आतां नॉर्थां गेले आमी. नॉर्थाच्या लोकांक एक सिनी हाडले आनी क्लॅप पटाय आमकां नॉर्थां. इतलो उमेद हाडटाय आमकां नॉर्था लोक. सगळे म्हणजे आमचे ओपनिंग कोरस कांत सगळे ते आमकां एक उमेद हाडटाय क्लॅप मान क्लॅप तेंचे. खरें तेंगेलो क्लॅप म्हळ्यार आमकां एक एवॉर्ड आसतो. म्हळ्यार आमकां तें कंपिटिशन एवॉर्ड मेळटाय चड खबर म्हळ्यार आमकां हो एक एवॉर्ड लोकां लोक क्लॅप मेळटाय तेंच पुरो हो एवॉर्ड आमगेलो. कितल्यो पार्टी दाखयल्या तुवें जावं कितले? हांवें नॉर्था टोटल 2 कडेन म्हळ्यार 3 स पार्टी दाखयले. माणी स्वाते जी आमची पळयणार आसा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव सांगूंक सोदतां म्हणजे हो आमकां ट्रेडिशनल आमगेलें हें पळय आहा न्हू कल्चर आहा तें आमगेलें हें सांबाळूं जाय. अशें करून लोक जाले जाल्यार आमकांय उमेद येता. आमकांय उमेद लोक जालो चोवपा आनी अशें करून आमकां हेडा पार्ट्यो बीन करपा आमकां उमेद. कळ्ळें न्हू. हांव इतली मेसेज दिवपाक सोदतां म्हणजे तुमी हें आमगे पुर्वजांक हें पळय हें दायज आहा तें तुमी हें कोनाकाय म्हणजे हें कोना म्हणजे येयनासतना म्हणजे हें जायना. आमगे उमेद मोटली आनी म्हाका न्यू डायरेक्टर येताय ते येवपा न्हय. कळ्ळें न्हू. ते येवपा न्हय तशें करून. आतां तुमी येयली चोवपा येयले म्हण आतां आय थिंक कितू लोक आहा आतां चोवपा बरें सदां. कळ्ळें न्हू. अशे भाशेन लोक जालो न्हू जाल्यार फ्युचर मुखार आमगे चलत. तुजी लेंथाच्या तियात्राची तयारी सुरू जाल्ली आसा म्हणटच तुज्या गोरेजमाच्या काळाच्या तियात्राचें नांव? धर्माची फुलां. ही फुलां बरीं आसतलीं म्हूण लोक आशेन रावतात. वय 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 शुअर. आनी कितें ही एक म्हगेली थ्रू स्टोरी आहा तितून. कळ्ळें न्हू. थ्रू स्टोरी आनी हांवें कितें म्हज्या मनाक कितें दिसोलां तेंच बरयलां आनी तें हांवें हाडलां लोकां नदरे मुखार. तें आतां लोकां नदरे मुखार लोकांनी तें मानून घेवपा जाय.
कळ्ळें न्हू आमी जाय तें रांदिलें आनी जेवणा तर कोण ना जाल्यार ते फायदो कितें ते भाशेन थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट आणि तुका भरपूर यश आवडटा देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच प्रुडंट मिडियाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी कॅन्डिडेट तुकाय बाब सावय बाब तुकाय देव बरें करूं बाय पूण तूं कांयच भियेनाका देव आमकां सांबाळटलो तोच आमकां रस्तो दाखयतलो बाय पण रावतेली खंय आमी मामी म्हाका न्हू डॅडी सांगतालो तुझ्या डॅडीचे व्हडले घर आसा म्हणून आमी तुमगेर आलोय बाय देवय घर म्हाका सासताच्या सासताक फोन केले बाय च्या बरें तुज्या ग्रेन बांद केला बाय तुजी मम्मी नशीब नासली बाय नशीब नासलेली इश्टानो आमच्या सांगाताक आसा एंटनी दे अंबाजी हाचो एक कोडेगांत वांगडी आमचो बँड मेंबर बँड लिडर आमचो मायस्ट्रो एलोय पयलीं सद्याक चिटच्या तियादी कार्यावळीन तुका मागीर मोगाचो येवकार एलोय सोरोड प्रश्न तुका विचारता जायते जाण जायती तरणाटी आयज काल मोडी वयर कांय थिंगा जोबोर खबर ना म्हणटच तूंय एक तरणाटो तूं जाणा पळय तें आयज आमच्या ऑडियन्साक सांगशी मोड एक पयली गाडयो आसनासले मायक आसनासले सो रिक्षांनी भोंवताले गांवांनी म्हणजे गांवान हेड येयला मुको सो ते गांवांनी भोंवताले हेड येयला मागीर लोक धांवन येयलो रे गाडी रिक्षा येयली आवाज येयलो सो मागीर लोक थिंगा एकठांय जाताले हुंय हेड आहा थिंगा कित्याक पयलीं फोन बीन आसले न्हू सो ताका लागून ती मागीर तितून रिक्षांतल्यान कळताले येयलो मोड वाजलो लोक येयलो तूं मोड वाजोवंक कसो शिकलो हांवें दुसऱ्यांक पयलें म्हाज्या सिनियर आहले तांकां पयलें तेंचे बरी आयडिया घेतली तांकां विचारलें कशें कितें मागीर तेणी म्हाका आयडिया दिली मागीर हांवें वाजोवंक स्टार्ट केलें कितलीं वर्सां जालीं हेड वाजतात वाजता हेड वाजता जाली 5 वर्सां 5 वर्सां आतां हेडान वाचपाक एक वेगळे तरेची उमेद आसता म्हणटच जी तियात्रांनी आसना म्हणटकूच जंय तर तुका हांवें विचारलें जायते तियात्र तूं वाचता जाल्यार हेड आनी तियात्र दवरची जाल्यार कोणाक चूज करतलो एक्चुली हेड एक एन्जॉयमेंट आसता पूण टायरिंगूय आसता एक कडेन आमकां सावडी मेळना सो वतान रावन वाजोवचें पडटा सो आय वूड प्रिफर तियात्र इज बेटर ओके एंटनी दे अंबाजीचो खेळ एप आउट कितल्या दिसां आदी तुमीच भायर सरले आमी 12 तारखेर भायर सरलेले सो 12 आमी 2 शो केले 13 आमी एक केलो आनी 14 तारखेर 2 केलो सो 12 आहले ते आमकां टॅकान हें दिल्ले स्पॉन्सर केल्ले थँक्यू सो मच देव बरें करूं काय करूं इश्टानो आमच्या सांगाताक आसा एंटनी दे अंबाजी हाचे कोडेगांत खांबे कित्याक आदी जायती चेडवां आमकां खेळांनी दिसनासलीं पूण ह्या काळार जायती चेडवां दिसती पडटा आनी एवरी टायम जेन्ना एंटनी दे अंबाजीचो ओपनिंग आसता तो एक वेगळेच तरेचो आसता सो ट्रेसी बाय सुरवात तुकडल्यान करता एप आउट तुमचो ओपनिंग कसो कितें आसा एप आउट हांवें कंपोज केला ओपनिंग हय आनीक आमी सगळीं जाणां म्हणटात ओके एप आउटूय कितें स्टेप्स शिकल्या स्टेप्स आमचे सदांचेच ओके जायते फावटी ओपनिंग पळोवपाक लोक आशेन रावता जशे परी आमी आतां ऑडियन्सान आसली तेणी पयलेंच सांगलां की तेंचो ओपनिंग बरो आसता म्हणटकूच एक डिफरंट कॉस्ट्यूम आसता म्हणटकूच पयलीं अशें कॉस्ट्यूम केन्ना जबर आसनासलें जाल्यार तुमी कितलो तोकोस घेवन तो ओपनिंगाचेर भार घेता पळय आमकां जाय की लोकांक बरें तें दाखोवपाक पयले तेंपार आदल्या तेंपार इतलें मेळनासली संदी मेळनासली पूण आतां जायते इनोवेटीव आयडियाज मेळतात सो आमी तें दाखोवंक सोदतात ऑडियन्साक ओके तुमी फर्स्ट टायम पयलीं नासल्या हेडान नाचलें जायते ओके कितें उर्बा येता जेन्ना हेड येता पळय तेन्ना हेड नाचपाक एक वेगळी उमेद येता कित्याक लोकूय हेड चोवपा येता आनी लोकांक आमकांय चड उर्बा मेळटा ओके ओपनिंग म्हणटा आसतना लोक कितलो पळोवंक रावतात लोक रावता चोयता कितलें टायरींग आसता टायरिंग आसता बट एन्जॉय करता एट द सेम टायम निमाणे सुवातेर जी आमचे पॉडेनर आसा तांकां तूं कितें सांगूंक हांव पयले सुवातेर सगल्या पॉडेनरांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी येतात आमकां पळोवपाक आनी आमकां संदी दिता आमचे टॅलंट तुमच्या मुखार दवरपाक सो तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं
अशाने आमच्या सांगताक आसा आमचो कॉमेडियन डेवीड जाका तुमी जायतो मोग दिला आनी मोग दीत आसा. डेवीड बा पयलीं सद्या घेवका तुका आमचे कार्यावळीन जायते साश्टीन खेळ जाता आनी तूं फर्स्ट टायम हेडान नाचता हेज्या पयलीं नाचला? ना हेज्यान पयलीं हांव केन्ना खेळा नाचो ना आनी म्हाका खेळा नाचोंक जाय म्हणून अंबाजी सांगिल्लें म्हाका खोशी आहा म्हणून खेळा नाचपाची. सो तेका लागून म्हाका तेणें सांगिल्लें तूं आनी यो म्हणून पाट खेळा नाचो आनी चडशे खेळा शाश्टीको जाताय आनी नॉर्थ सायडी जायनाय. पूण म्हाका व्हड भाग आहा कित्याक एक आमगे पयलो हेळ रिलीज जालो म्हणटा तो आमगे बार्देस गांवांत बार्देस मोयरा गांवांत रिलीज जालो आनी पयले पाट लोकांनी हेळ चोयन लोक कितू हॅप्पी जालो ती म्हणटा येसलें आनी कितें आहा गाय मूड. सो हांव तियात्र एकाडेमी चोय पयलो सुवाते थँक्यू म्हणटा की ते एश कोन्न जायत जाणां हेळ काटाय त्या पार्टी काटाय तांकां हेल्प कोताय आनी तेंगे शो आमगे बार्देसां वताय. हांव तियात्र एकाडेमीको मागतलो फुडलीं वर्सां देखून हो कार्निवाल जालो म्हणटरी आनी जायते हेळ नोता व्हरचे कित्याक शाश्टी जायत जाण पार्टी जाणाय कितें त्यो पूण नोता जाणाय पार्टी कितें पूण तांकां चोवपा मेळनाय ते आशेन रावताय पार्टी म्हळ्यार कितें त्यो. तूं मागोता तुमच्या माध्यमांतसून तियात्र एकाडेमीको हें पावंक आनी तुमी बरो वार कोताय बाय कॅन्डिडेटा तुमी प्रुडंट बरें काम कोताय हें आमगे उतर तेंचे बोगले पावोवपा तांकां पावल्या पुरो आनी जायते हेळ नोता पावल्या पुरो कित्याक हांव नोताचो म्हापसा गांवचो. सो आमकांय थिंग हेळ जाय जालोले आनी असो हेळ हिंगसर 5 होडेगांत पार्टीस होडेगांत हेळ बरोवपी. सो ते थिंग येताय आनी लोक तांकां मोग दिता ते चोन बरें दिसता. देव बरें करूं म्हणटा प्रुडंट बाय तुमकां आनी तियात्र एकाडेमी गोवा आनी कोण हेळ बरयत तांकां. चय कोणाले गरीब चेडूं रस्त्यार तेगे रावन आपल्या भुरग्याक दूध दिता तेगे माय बाय तेगे भायर घायला आसतले सुसूर बाबल्या चेडवाचे माय चोय चेडवा दूध दिते काय तुजे कोण पयले गो ते वतलो आनी तेका सांगतलो घराको यो आमगे थिंग तेका दूध दी म्हूण बाये बाय आमच्या घराको यो आनी त्या भुरग्याक दूध दी बाये आमच्या वाऱ्या दूध बरो हांव पयले पाट चयता कितें चेडवा मिशी हाय ते. खेळाचे डायरेक्टर जसन मीना आयज म्हज्या सांगाताक आसा. जसन मीना म्हणल्यार सगळो लोक वळखता हें म्हाका दिसता दुसरे वर्स तुमचो खेळ चालू आसा म्हणटकूच लोकांनी सहकार कसो दाखयलो? एकदम बरो. गेल्या वर्साक जायतो मोग आनी मोयपास आमच्या सगळ्यान लोकांनी दाखयला. जायतो बरो आसा म्हणून खेळ लोकांनी वाखाणलेलो आसा. सो हे फावटी आमी लोकां मुखार आयल्यान आनी आतां 2 दीस जावन गेले भरपूर मोग दिला लोकांनी आनी बरो आसा म्हणून सांगला. डेनवर म्हणो काय जसन म्हणो? जसन. ओके जसन जायते आमी तुजे भुमिका पळयल्या जायते जायते खेळांनी पळयला तियात्रान पळयला म्हणटकूच जायतोच एक्सपिरियन्स तुमचे थंय आसा. एक सावंड जरी तो तूं ऑपरेट करता आनी जरी तो सावंडाचे इक्विपमेंट सगळे तुजे लागीं आसता जाल्यार कितलें सोंपेपण पडटा एक तियात्र मांडूं ओ एक खेळ दाखोवपाक? मेन थिंग म्हणल्यार लायक खेळ तियात्रान पयले फुनेला यूज करताली हांवें आमच्या हितून स्पिकर यूज केला. सो समथींग डिफरंट करपाक सो ओन सिस्टम आहल्यार मातशें सवाय पडटा नाल्यार रेंटल हाडपाक बाजेटा वयता. तियात्र एकेडमीचो सहकार तुमकां केन्ना पासून आसा कितलो आसा? लास्ट इयर सान तियात्र एकेडमीन आमकां सपोर्ट केला. लास्ट इयर एकल्याक 2 पार्टी प्लेसीस दिल्ल्यो आनीक हे फावटी तेणी थोड्यांक 2 दिल्या थोड्यांक 3 दिल्या. सो जायतो आदार मेवला. खेळाच्या दिसांनी डिस्टर्ब करूंक ना तांणी सांगला तुमकां जाय जाल्यार खेळाच्या दिसांनी करात अदरवायज ताचे पयलीं करात बट सगळ्या एक डायरेक्टरान तांणी खेळ दिला. हेडा पार्टीची नांवां अशें करूंक फावना. मेल्ल्या फाटल्यान कोण मरो ना गेल तेल लायत. तिसरी चड बरी आसा म्हण आयकलां. रायट ओके. निमाणे स्वाते जी आमचे पळयणार आसा तांकां तुजो संदेश कितें? जे परेन तुमी आमकां आयज मेरेन मोग दीत आयल्यान तियात्रिस्तांक जो मोग तुमी दीत आयल्यान तो हे फुडें दिवचो तुमी. कारण खेळ तियात्रान म्हणटा जायतो मोग मेवला. हे खेळ आमचे हात आसात ते जिवे उरोंक जाय. सो जेन्ना ऑडियन्स लोक आमकां तेंको दिता तेन्नाच आमी बरें आमच्या लोकां मुखार दवरूंक आमी पावतात. नॉर्थ सायडीनी कितें दाखयलां? नॉर्थ सायडीन जायते कॉल चयल्ले बट आजून करूंक मेळोंक ना कित्याक आमचो शेड्यूल आसलो तो टायट आहलो. सो करूंक फुडें जातले
तरी पूण आमकां लँड सिजनान तेणी सांगलां नॉर्थ सायडीक आपयतले म्हणून. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. आमुच्यान काजार जावपाक जायना ते कडेन. तुको ना होती उमीद काजाराची उमीद ना होती. अरे मुशान तेका काजार जावपाक जायना. ना होती कित्याक जायना होती. अरे ती मुगे बाल आनी हांव तेका गो. जसन मिना हाच्या खेळाचो एक कोडेगांत वांगडी आयज आमच्या सांगाताक आसा. जशे परी बेंजर म्हण तुमी ताका सगळीच वळखता. वडू करून दिवची चड पडना, बट तियात्रांनी जायतो तुमी पळयला, जायते रोल तुजे मानून घेतल्या म्हणटकूच हें गेटअप सारकें दुसरेंच आसा. सो हाचेरूच तुजी सुरवात करची. हो गेटअप म्हटल्यार गेले वर्साक जेन्ना जर्सन आनी मिनान पयले स्पॉट खेळ काडलेलो तेन्ना जी कॉमेडी पार्ट आसली, तिसरी पार्ट आसली, तातूंत हांव बाकराचो रोल करतालो. तर ती पार्ट सारकी एकदम चड लोकांक मानवलेली. तर हेवूय पावट जर्सन आनी मिनान म्हाका परत बाकार केला आनी हे पावट कसले आसा ते लोकांनी तेवूय मानून घेतला. आनी तिसरी पार्ट आसा ती चड बरी वता. त्या भायर दुसऱ्यो पार्ट्यो बऱ्यो वतात, पूण तिसरी पार्ट कॉमेडी म्हणटच लोकांक चड मानवता. बेंजर जायते प्रश्न विचारचे आसा, पूण टायम शॉर्ट आसा म्हणटकूच आमकां सोरोड प्रश्न तुका जे लागीं विचारता जायते तरणाटे भितर येता. ताच्याहून तूं एक पयलो एक्सपिरियन्स आसलेलो म्हणटकूच तुका जावं तुमचे येवकार जे न्यू कामर्स येता तांकां कशें आसा. न्यू कमर्सांनी येवंक जाय, कारण आतां हे तियात्रानूच न्ही खेळांनी पासून, कारण खेळ म्हणचे जावन जमनी वयले खेळांतान एक रूट कसो थंयतान भुरगे तियात्रांक पावंक येतले. कारण जो भुरगो म्हाका उगडास आसा एक बरो सिनियर डायरेक्टर ताणें म्हाका सांगलें जर तर एक तियात्रान भुरगो चूज करतलो जाल्यार चूज करचो खेळांतलो. कित्याक तांकां लोकांच्या भिरांत आसा, लोक लागीं आसता तांचे, तातूंत तांकां चड कॉन्फिडन्स आसता. जे स्टेजीर पावले ते सगल्यांक खावून वेतात. असले इतली कॉन्फिडन्स हे खेळांतल्यान येता. ते वॉयस कसो उलोवंक जाय, कशें ते कांत म्हणूंक जाय, कांत हांगासर चड आसतात, भुरगे हांगासर ट्रेन जातात बरे. जशे परी जे आमी तुजे कांत आयकला ह्या तियात्रा ते पार्टीन जसन मिनाचे ते डिफरंट आसा, लायक नॉर्मल आसता ते आसना, एक युथा चड एट्रॅक्ट करता पळय तशें आसा. तुका कितलें आवडटा म्हणपाक ते. म्हाका एकदम बरें दिसतात, कारण ट्यून इतले बरे आसात सारके, आनीक लिरिक्सूय बरीं आसात. आनी कितें केलां आतां ट्यून्स ते लोकांक कानार बसलेले आसात, लोकांचे फेवरेट आसात ते ट्यून्साचेर केले, देखून लोकूय ते एन्जॉय जाता आनी ते ट्यून आमच्या सांगाताक आपुणूय म्हणटा. तुजो वावर खेळाक तुजो तेंको केन्ना पासून आसता. म्हजो वावर खेळांत एक्चुली हांव पयलो खेळांत येवंक ना. म्हजो पाय शापाय ते खेळांतलेच सारके, खेळांतले उपरांत तियात्रांत. पूण आतां म्हाकाय दिसलें हांवेनूय खेळांत येवंक जाय. तियात्रांत हांव आयलो, तियात्रांत नांव केलें, पूण खेळांत लोकांक कितें तें दाखोवंक जाय. आमचे रोगतान थेंब्याचें रगत आसा आमचे कुडीन म्हणून तें दाखोवंक जाय. तुवें कितें येवजिलां तुज्या डॅडीन खेळ काडलेले म्हणटकूच तुज्या नांवान तूं एक फुडेकार घेतलो. खेळ बेगीन काडचो ना, खेळ एक्चुली हे टायर्डनस खूब जाता. आनी आमकां जेन्ना थोडी रेस्ट मेळटा, हांव जर्सन आनी मिनाक तांकां म्हजो सदांच तेंको दितलो, कारण ती उमेदीन काडटात आनी तांचे सांगाताक हांवूय आसा. पूण तियात्र काडटलो, तियात्र येतलो म्हजो, तर पळोवंक रावचें. आनी लोक म्हाका तो तितलो मोग एज एन एक्टर दिला, तो एक डायरेक्टर म्हणून दितले म्हणून हांव आदींच आशा बाळगितां. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी. थँक्यू सो मच. नॉमिनेशन बाबतीत कोर म्हणटाय कितको तुमी म्हाका सपोर्ट करपाची रे. सपोर्ट लेट पावल तू ती आमगे शेजान न्हू तेक चोवपा जाय. तेगे बसवला तेका सपोर्ट करता. तू म्हाका सपोर्ट ना करती. ते पयली येलो न्हू, पयली मी सरपंच झाली म्हणजे तुझे सगळी इल्लीगल घरा बाटा आसा न्ही, ती सगळे फायलो मी वयर काडची. ना 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 तेसो करप ना. म्हाका सपोर्ट करती. सपोर्ट करता मातशें हात घालून कोरिया. जुलियस आनी मेवरीक चिटचॅट ह्या ते कार्यावळीन येवकार तुमकां. आनी जायतीं वर्सां म्हाका दिसता तुमी खेळांनी नाचता आनी जायते न्यू टॅलंट दिसांनी भितर सोदता. चड करून आमकां हेडांनी दिसती पडटा. म्हणटकूच तुमकां एक सोरोड मॅसेज तुमचे न्यू कमर्स, तुमचे फॅन्स जे येता तांकां कितें दिवंक जाय. हय, जे कोण न्यू कमर्स आहा न्हू तेंच्यांनी येवंक जाय, तेंच्यांनी हे सगळे एक्सपिरियन्स करूंक जाय. हांव एक्चुली पयलीं तियात्रान भितर सरला, हेडान आतां हें म्हाजें तिसरें वरस, सो हें हांव एक्सपिरियन्स करता कशें कितें सगळें जाता तें तितलेंच. कशें दिसता तुका हेडान नाचता पळय. ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं हांव हेडान नाचता. म्हाका दिसता कोण न्यू जे टॅलंट येता तेचे बरें कोताय, बेस्ट कोताय एकदम. बिकॉज फ्रेश जेन्ना आसता तेन्ना ऑलवेज तूं 100% दिवपा वयता आनी सदांच अशें बरें करचें, बरो वावर दाखोवचो आनी लोकांक एंटरटेन करचें. कॉमेडी करूंक कितली लायक. हांव एक्चुली भितर सरलेलो कॉमेडियन कहो, पूण मागीर हाड बा वाडले आनी मागीर ते सिरियस हितून उरलो हांव आनी विलनाचे रोल बा करूंक. सो कॉमेडी केल्यार हांव हेळान करता, हय तियात्रान आतां हांव सिरियस रोलूच करता.
फुल फुला फुल फुलोय फुलोय फुल फुला फुल फुलोय 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 फुल फुला फुल फुलोय फुल गोवा ओ गोवा सो सो प्रिटी गोवाची लडकी नंबर 1 ब्युटी आम्ही अख्खी गोवा भोवती घेऊन ही पेटी रातची आम्ही तुमचे भाशेन इल्लो सगळी आमच्या सांगात आसा जशी पयलीं तुमकां दिसता आदी चेडवां दिसनासलीं आतां खेळांनी जायतीं चेडवां आमकां मेवता आमच्या बाय अलेका आनी पेट्रिसिया येवकात तुमकां चिटचॅट तियात्री कार्यावळीन जैसन मिनाच्या तियात्राचे ह्या हेडाचे वांगडी तुमी म्हणटकूच कशें दिसता चड बरें दिसता कॉमेडी एक्टींग ओ सिरियस पार्ट कितें करूंक चड सगळें मिक्स कॉमेडी चड बरयता आतां लोकांनी तुमकां बांदून घेतल्या हय हें गेटअप शुअर की हांव कॉमेडीचें आसतलें ओके म्हणटकूच लास्ट प्ले चड बरी आसा म्हण अशें लोक म्हणटा तुमकां कितें सांगूंक जाय हय लास्ट कॉमेडी चड बरें आहा सारकीच आमी एन्जॉय करता आनी लोक एन्जॉय करता कितलीं वर्सां जालीं तूं हेडांनी आसा जालें आतां 6-7 वर्सां कितली उमेदीन तूं रावता जेन्ना हेड येता पळय तेन्ना चड सारकें ते 3 दीस म्हळ्यार टायर्ड आसताय बट चड सारके हॅपी डेज तुजो सहकार आमच्या खेळांक केन्ना पासून आसता सदां तू मुगा जात गो काजारू कितें म्हणटी मध्ये मध्ये ओके अलेका बाय जायते हें केल्या तुवें जायत्यो भुमिका तुवें केल्या जायते एक्टींग तुवें केला खेळ म्हणटकूच तुमच्या रोगतानूच आसा तें आनीक तुजो दाडा एक बरो कंपोजर आनी तूंय आतां सावदीनी कातारा म्हणटा ती आमकां दिसून येता म्हणटकूच खेळांनी तुका वेळ मेवता हय मेळटा हांव स्पेशल टायम काडटा हेडां 3 दिसां की पार्टिसिपेट जावपाक कित्याक हांव ल्हान आसता असो हेडांतल्यान वयर सरलां आनी हेडांतल्यानूच वयर सरोन हांव तियात्रां पावलां हितून लोक म्हाका ओळखपा लागला आनी जे मूड हांव वयर सरलो तेंच मूड हांव इसरलो जाल्यार कितको जातलें सो तेका लागून हांव हेडांनी नाचपाक हेड जिवे धरपाक केन्ना पासून वावुरता हांव वावुरतलें जावं पासून वावुरतलें वॉट अबाउट तुजी दुसरी जी सिबलिंग्स आसा दुसरी तुजी भयणी आसा त्यो खेळांनी नाचता हो एस जाल्यार नाचताय बट ह्या वर्सा ती नाय नाजाल्यार ती बॉबेट डे केपेंगे हेडां बी नाचताय आतां जायते तरणाटे खेळ घेवन येता आपले तुवें कितें येवजिल्लें हांवें काडलें हांवें 2 वर्सां केलें ड्रामेटीक बीन प्रोडक्शन केलें मागीर पापान हेड बरयलें हांवें डायरेक्ट केलें आनी 2 वर्सां केलोलें फुडें बट आतां मिना तांकां न्हू सद्या सो मिना सपोर्ट करता थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट यो बेगीन भायर यो आनी ती तुगे भाड्या हाय तेंकाय घेवन फोटोड हायलाय काय केल ना तू तेंचे भाड्या राव ते रुक्मणी तेण आख्खो कचरो हाडून मुगे बोटा उडयल मरे कचरो येदोड कचरो उडयला रुक्मणी डाली ती कंपनी ना शिक्षक दिती तुम्ही किती बरं बरो चड बरो आसा हे भाशा खंयची पार्ट बरी लागल्या पार्ट स्टोरी हय खंयची फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉमेडी ओके तुका कसो लागला बरो लागला हय तू कमिटीचो वांगडी ना मडगांव सायड जायते खेळ तुमी हांगासर दाखयता म्हणटकूच सगळे खेळ बरे असले आमी आयज पयले फावटी आयल्या आनी आयज तेगे बरें लागलें आमकां कॉमेडी बरी लागल्या दुसरी पार्टी बरी लागल्या बरं लागला बरे आहे पार्ट्यो तिनूय बरे आसा तिनूय बरी आहे टीम निमणी पार्ट चड पोट बरो आसलो आसलो भरपूर स्टोरी वायज बरी आसा बरे आहा सगळे एक्टर बी सगळे बरे थँक्यू वर्सा वरस तुमी हेड तियात्र हांगासर दाखयता कमिटीचो वांगडी तूं म्हणटकूच ह्यो पार्टी जसन मिनाचो तुका कसो लागला सद्याक पयलाचे प्रमाण दोनी म्हाका सारक्यो चड वावडले आनीक इवन कॉमेडी पार्ट देखून बरी आसा तेजेर कांयच सांगूंक जायना या कितलीं वर्सां जालीं तुमी हांगासर पार्टी हाडटा आतां सद्याक हांव हितून ह्या मांडाच्या फुरसाक हितून भितर सरल्या 15 वर्सां जालीं आनी आमी जायते वावरता कित्याक एक वर्साक आमच्या हिंगा मांडार एक आमच्या वाड्याक समतोच एक मेलोलो कार्नवाल जालोलो आनी एक देखून फेड जावूं ना आनी तेका लागून म्हाका दिसलें कितें तरी म्हणजे हें करूंक आनी म्हजो सांगाती आसा बाबलुसेन आनीक मनीलिप आनी हे दुसरे जायते भुरगे हिंगासर हे फेडाक करपाक वावरतात लोकांचो कितलो सहकार तुमकां मेवता जशें हांव आमचो एक कपलाचो तियात्र जाता थंयसर हांव एक एनावन्समेंट करता तेन्ना ही सगळीं आमकां हिंगासर कितें जालें कितें हाडून आपलो आदार दितात आनी तेंचेच आदारान हे आमी आमचो सदांच वर्साच्या वर्साक आमी हो खेळ आमी हिंगासर करता थँक्यू सो मच देव बरें कर थँक्यू बरं लागला एकदम बरं लागला
ओके तुमी हेड पळोवपी कितल्या हेड पळयता तुमी ह्या वर्सा 3 पळयले खंयचे? म्हणजे म्हाका खबर ना कोणा ती हांव फोंडेच्यान येयला आनी निमणी पाट बरी असली बरी हय असली तुमी हय हय तुमकां कसो लागला एकदम बरो लागला स्टोरी वायज स्टोरी आहा बरी तिसरो बरो लागला ओके तुमकां कसो लागला लागले बरे हय बरे आतां तुमी आनीक रावल्या पळोवपाक हय आमी आहा ते थँक्यू सो मच इशानो आमच्या सांगाताक आसा कोडेगात केडगोडी जॅक रॉडसन म्हणल्यार सगळो लोक ताका वळखता येवकार जॅकबाब तुका पयलीं सद्याक आमचे कार्यावळीन आनीक ह्या वर्सा खेळ जरी तर तूं नदर मारीत जाल्यार तुका कितें दिसता खेळाची जावं दर्जो जो आसा खंय आसा म्हाका दिसता ह्या दिसांनी ह्या वर्सांनी दर्जो चडच आसा जायते नवे कलाकारूय येतात पूण आमी तांकां तेंको दिवंक जाय लोकांनी जे नवे नवे खेळ बरयतात तांकां आदार जाय पडटा ह्या वर्सा खेळाच्या पार्टीची नांवां ह्या वर्सा जी आमचे खेळाची पार्टीची नांवां जावन आसात ती जावन आसात होणटी एकठांय जाली आनी परत गेली जेन्ना कास्ट विचून काडपाचो प्रश्न येता तेन्ना म्हाका दिसता तुका एका अर्दान सोंपेपण मेळटा कित्याक तुमची आख्खी घराणें जें आसा तें खेळान आसता म्हणटूच ह्या वर्सा कास्ट तुजें डिफरंट आसा हय म्हाका दिसता गेल्ल्या वर्साक हांवें चेंज केला नाजाल्यार आमचें कास तशेंच आसतालें आनी कितलीं वर्सां जालीं खेळान आसा तूं ह्या वर्सा म्हाका 40 वर्सां जालीं जेन्ना हांव इस्कॉल शिकतालो तेन्नासतना हांव खेळ बरोवपाक सोदतां लोकांनी आयज पासून कसो मानून घेतला आयज पासून लोकांनी म्हाका एकदम बरो मानून घेतला कित्याक ह्या दिसांनी हांवें ह्या 4 दीस जाले आमचो खेळ चलत आसा पूण वेता तुवें म्हणलां तुजो खेळ एकदम बरो आसा म्हणून तियात्र एकेडमीचो तुमकां कितलो तेंको मेळटा तियात्र एकेडमीचो पयलीं आमचें एक पार्चें कॉम्पिटिशन जातालें पूण 2 वर्सां जालीं गेल्ल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा तें जावंक ना पूण 2 वर्सां ताणें आमकां 2 पार्ट्यो दिल्यात जरी तर एक स्पर्धा जायत तुमची परत चालू उरत जाल्यार तुमकां कितें सोंपेपण मेळटा जरी तर तुमचें कॉम्पिटिशन जें जातालें तें परत सुरू जालें जाल्यार म्हाका दिसता आतां जें कितें जालां तें बरें कित्याक जायत्या नवे डायरेक्टरांकूय चान्स पडला कित्याक पयलो असो चान्स पडनासलो फकत 10 ते 12 सिलेक्ट करताले आनी हांवें एवरी इयर पार्ट घेतलो आसा रोशन बाब जायते पार्टी खेळ तुमचे 3 दीस आसताले पूण आतां बरें पयलींच्यान सुरू जाता कित्याक लागून आमकां टायम मेळना 3 दीस म्हणल्यार टायम मेळना ह्या वर्सा हांवें 5 दीस केल्यात आतां कित्याक लागून लोक येता पयलो हेच जालें येता लोक येता म्हाका सगळे कडेन लोक जाला ए सायडीच्यान तुमी दाखयता साश्टी सायडीच्यान नॉर्थ सायडीच्यान कितें दाखयला ना येवपा हांव वचोंक ना नॉर्थ सायडीक वचपाचें मोतीन आसा पयल्यार वचपाचें म्हाका दिसता तुमच्या थंय पासून हांव 2-3 फावटी येयलां निमाणी सुवातेर जी आमची पॉडेनर आसा तांकां तूं कितें सांगता हांव लोकांक सांगूंक सोदतां जे परी तुमी म्हाका तेंको दिला तेच परी नव्या डायरेक्टरांकूय तुमी तेंको दिवचो तांचे खेळ पळोवचे कोणाचे बरें आसता कितें तें आमकां पळोवंक मेळना पूण लोकांनी पळोवचें जोगला भाशी नाही जाता हो म्हणटा हो माई म्हणजे कॉलेज वचपाक टायम जालो आवय पोटा पको आसा आमचे मारिया रॉडसन जे म्हाका दिसता एवरी इयर खेळांनी दिसती पडटले आनी एप आवट मुद्दम पद्देसान ते हांगासर येयला म्हणटच चिटचॅट ती ते कार्यावळीन येवकार तुका आनीक हेळाचो मोग आजून पासून आसा होय आसा ओके चिंतलेलें हे पाट पावतलें तूं हेडाक म्हूण चिंतू ना पयले सायड जावं ना मागीर चिंतलें गेल्यार बरें म्हूण जेन्ना खेळाक तुका वसोंक घेवपाक आडको जाताली तेन्ना कितें दिसतालें आपूण वसों जाय अशें होय जायतें दिसतालें वचपाक लास्ट इयर चुकलो येवपाक मेळोंक ना कामाक लागून पूण हे फावटी देवाच्या कृपेन लीव घातली आनी एक्सेप्ट केली सो इट वॉज गॉड्स वील लोकांनी कितलें मानून घेतला कित्याक गेल्या वर्सा तूं ना म्हणटकूच लोक मिस करता हे फावटी कितें हे फावटी लोकांक जायतो बरो रिस्पॉन्स दिला आनी सगळ्यांक तांच्याच मागण्यांनी खेळ बरो चल्ला तशें परी तुमी परदेसान वावर करता म्हणटकूच थिंगासर खेळ जाता वो जावपा जाय अशें दिसता तुका जावपा जाय वी वील ट्राय आवर बेस्ट टू शो इट देर आतां कितें चिंतलां एवरी इयर हेडा येतलें तो टायम मेवता तेन्ना येतलें चोयतात
डिपेंड्स इन दीस टायम आमची 40 वर्सां जालीं सो दिसले उमेद वाडली आनीकूय येवपाक सो सांगात दिवपाक म्हज्या घरकाराक त्या पासत आयले आनी देवान ताका बरें भलायकीन दवरलें जाल्यार मुखार घोडे चलतले. एनियल तुमचे कितले इनपुट्स तुमच्या धाडा तुमी दिता एश कोन्न जावपा जाय हे पॉयंट्स हिंगा आसपा जाय कितें वयर सकयल जाता थिंगा आमी तेका हेल्प कोताय फाटीन तो बोरना जालो तेन्नाय मागीर तो बोरना तेदोना तेगे हांव हें कोतालो. तुजे पात्रोशीन आनी तूं कसो आसा पात्रोशीन आनी इनासीन बरी आसा दुखोता आजून दुखोता. ओके तुवें जायते तुजे पॉयंटर्स धाडा दिले म्हणटच ह्या फुडें तूं तुजो स्वताचो काडपाक कितें मोतीन येवजिल्ला तुज्या धाडा हेल्प घेवन तुज्या नांवान वय धाडाक हेल्प आहले हांव मुखार कोत्तलो. निमाणे स्वते जी आमची जी पळयणारां आसा आनी स्पेशली जे यूथ हेडान जायते आमकां दिसती पडटा ताका तूं कितें सांगू यूथ आहा तेणी जात तितले आपलो तेंको कोंकणी माचेक दिवचो कित्याक कोंकणी माची जायती फुडें वचत आसा आनीक जरी तर पेरंट्सांनी तांकां सपोर्ट दिलो जाल्यार युथान जायते मुखार बरेपण करूंक जाता आनी कोंकणी माची ओदीक फळवून जावं जाता. थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. आयची कार्यावळ पळयतल्यान तुमकां सगल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिट चॅट तियात्र. यो 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 गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा प्रुडंट मिडिया घेवन आयल्या चिट चॅट तियात्र रोज मी दायरा राखुया.